तेजे आवयन कितें सांगलें तिका आवय खबर आसली ती पळोवन गेल्या म्हणून किटी ती सगळ्या आसल्यान खंय आसतली ती सो तिणी चल सोदून या म्हणून की आतां हांव तुज्या वांगडा वयता सो थंय तेंचे ते फॅमिलीगेर रावले थंय आनी थंय म्हळ्यार ती कथा जालें कितें ती कुडाळची फॅमिली एंटायर ती मुंबय सेटल आसा आनी थंय तेंचो तेंच्या फॅमिलीचो एकटो मुंबय काम वतातलो सो ताका सांगलें की बाबा आमचें कितें करपाचें पूण तेंच्या लायफान कितें तरी वेगळें बरयल्लें पळय कशें जाता आनी हांगा कुडाळ आसा पळय तेंगेली खूब शेतां बितां भरपूर आसा पूण अशें वेवसायीक अशें कांय ना म्हळ्यार कशें धंदे भितर थंय कांयच ना जालें म्हणटकीर तो भुरगो आसलो पळय तो चुकोन गल्लीन न्हू ती गल्ली गल्ली तसो वयतालो इतल्यान कोण तरी धांवन येयलो चोर पाकीट मारतालो तो आनी हेका डॅश मारलो आनी डॅश मारतकीर कितें जालें जो हॉटेलांत ज्यो सायडीन बाटल्यो लायल्ल्यो पळय तो तेजेर पडलो आनी सगळ्यो बाटल्यो एक कोंबी आसा दोग जाण घरा म्हणजे 4 जाण ते दोग जाण हांगा आसा एक कोंबी आसा आनी वाघ आसा पयलो तुका कितें जाय तशें सगळें सांगलें आनी वो लागलो रडपाक खंय म्हणतो स्वता ताका सांगलें रडपाक लागलो पूण बापून तो बापूय आसता न्ही बापायक झुकून येयलें बापान येवन हेंग मारली इतले वर्सां खंय